जागतिक पर्यावरण दिसा निमतान सभापती डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी गोंय विधानसभेत वखदी झाडांचे रोपे लायले। सैम वांटोवपाक झाडां लावप म्हत्वाची आसा। वखदी झाडांचे म्हत्व पटून ती प्रत्येकान लावची ह्या हेतून वखदी झाडां वाडटले म्हण सभापती सावंत उलयला। पर्यावरण दिनाच्या निमित्तान मी फावटी असेंब्लीच्या वतीन ठरयलें की पर्यावरण दिन जो आसा एटलिस्ट पाळलो वचो, ज्या निमित्तान जागृताय जावची। पुराय गोंयभरचे लोक आसतले हांचे पर्यंत एक मॅसेज वचची की पर्यावरण आमी जर वाटोवपाक जाय जाल्यार आमी ती झाडां लावन सुरवात करपाक जाय। जरी पावस येवपाक अजून 1-4 दीस उशीर आसा तरी सुद्दां आमी ठरयलें की आनी ती बी मेडिसिनल प्लांट आमी पळयता की हेच्या पयलीं झाडां रोवप म्हणजे कसलीं झाडां रोयताले, पण हे फावटी स्पेशली मेडिसिनल प्लांट बोर्ड हांच्या कडल्यान वेगवेगळी मेडिसिनल प्लांट्स आमी मागयल्या। तर एक नॉमिनल सद्या आमी 4 झाडां जी आसा ती आमच्या कॉम्प्लेक्सान लायल्या। हांगातली ग्रिनरी मेंटेन करपा खातीर आमी हे सदांच करता। ह्या वर्साच्यान ह्या जागतीक पर्यावरण दिनाची शुभेच्छा आनी बरी मेसेज वचपा खातीर आमी वृक्षरोपण जे आसा हें असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान केलां। अजुनूय उरलेलीं झाडां जी आसा ही आमी असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान लायतले आनी त्या निमित्तान हांगासर आसत किंवा म्हज्या स्वताच्या मतदारसंघात मेडिसिनल प्लांट बोर्ड हाच्या सहकार्यान आमी वेगवेगळी मेडिसिनल प्लांट म्हणजे आतां पर्यंत फक्त कवथे आनी माडयो आनी काजीच वाटल्यो वयतल्यो, हे करता मेडिसिनल प्लांट्स जी आसा ही लोकांच्या घराघरांत पावची, त्या निमित्तान तेंचे मेडिसिनल व्हॅल्यू समजचे आनी तेय बी लोकांनी यूज करची हो तेच्या फाटीमागचो मॅसेज आशिल्लो। ज्या ग्लोबल वॉर्मिंग ज्या पद्दतीन जाता ते जर कमी खंय तरी करतले आसत जाल्यार वृक्षरोपणाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता ताका लागूनच पुराय गोंयभरच्या सगळ्या नागरिकांनी विशेश करून युवकांनी म्हणजे जे कॉलेज गोईंग यूथ आसा हांच्यांनी ह्या जागतीक पर्यावरण दिनाचें म्हत्व समजून पुराय आठवडो भर आसा ह्या आठवड्यांतल्यान निमित्तान एक तरी झाड आपूण लायतलो आनी तें वाडयतलो हेच्या खातीर प्रयत्नरत आसचे आनी म्हाका दिसता आमच्या गोंयांतले तमाम युवक आनी बाकीचे नागरीक हे करतले अशी आशा व्यक्त करता। कितले लायले झाडां मेडिसिनल प्लांट कितले लायतले? आज आमी आत्तां जरी नॉमिनल आमकां एक आमी 20-25 झाडां हाडल्या, पण मेडिसिनल प्लांट बोर्डान आमकां अजुनूय बी मेडिसिनल प्लांट्स जी आहा पळय ती दिता म्हटल्या। आज आमी 120 झाडां जी आसा ती लायतले। बाकीची प्लांट्स जी आसा ती जशी आमकां एवेलेबल जाली तेच्या उपरांत आमकां ज्या ज्या जाग्यार कॉम्प्लेक्सान जागो आसा थंय आमी ती झाडां लायतले। आयचो जर न्यूजपेपर काडलो आनी तुमी जर पळयलो जाल्यार एक झाड एका स्कुटरीचेर पडना रस्त्याक तेकोन आशिल्लो गोलमोर आनी जे सावंतवाडीचे ते कपल मोठ्या म्हणजे तेजे मेजर इंजरी जाल्या, बट ज्या जाग्यार जे मनशा खातीर डेंजर आसा ते झाड जे कापपाक जाय जाल्यार ते कापपाकूच जाय। एखाद्या मनशाचो जिवूय घेवंक शकता, तेज्या ऐवजी आमी नवीन झाड लावपाक शकता। ताच्या खातीर आमी पर्यावरण जतन म्हणटा उपरांत सगळींच झाडां कितें टिकोवंक जाय जगोवंक जाय अशी गरज ना। आमी रिप्लेस म्हणून नवीन झाड लावपाक शकता, नवीन झाड वाडोवपाक शकता आनी जर मनशाक हानी करपी झाड आसत जाल्यार ते मारप म्हाज्या दृश्टीन तरी योग्य आसा अशें म्हाका दिसता। जाल्यार वास्को जागतिक पर्यावरण दिसा निमतान मुरगांव पालिकेच्या जोडपालवान इंडियन नेव्हीन NH-17B च्या कुशीची हळशीक नितळ केली। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। पोर्ट अथॉरिटीज आसात आनी नेवल हाजे सिक्युरिटी एअरक्राफ्ट सिक्युरिटी सिस्टम हांच्या जोड पावलान आनी मार्मागोवा म्युनिसिपल कावन्सिलींच्या जोड पावलान आमी ही सुरू केल्ली आसा ड्रायव्ह आनी आमी आज अशें सांगूंक वयता की आमी परिसर क्लीन दवरपाक जाय, हांगा थंय प्लास्टीक उडयनासतना क्लीन करपाक जाय आनी खरेंच कनेक्टींग पीपल वीथ द नेचर हे तेचे जे थीम आसा ते आमी करपाक पळयता, लोकांक सांगूंक पळयता की क्लीन दवरल्यार आमकांच बरें। वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या निमतान मुरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे आमी जी मेंबर स्टाफ आसा तशीच कावन्सिलर्स आमची चीफ ऑफिसर आनी तशीच नेवल एरियाचे जे स्टाफ आसा तेंच्यांनी आनी आमी मेळून हो एक स्वच्छ भारत अभियान हो ड्रायव्ह केला। स्वच्छ भारत अभियान हो एक आतां ट्रेंड कसो जाला आनी ईच एंड एवरी वन लायक्स टू फॉलो इट आनी हो ड्रायव्ह जो नेव्हीकारांनी आनी म्युनिसिपालिटीन घेतला तो एक असो एरियान घेतला वीच इज व्हेरी क्लोज टू एअरपोर्ट आनी ईच एंड एवरी पर्सन हू कम्स ऑन एअरपोर्ट हॅव टू कम इन दीस एरिया आनी हो एरिया आमी क्लीन दवरपाक जाय अशें दिसता। ह्योच न्हू पूण फूल वास्को गोवा आमी क्लीन दवरपाक जाय। आमी इनिशिएटीव घेतला की झाडां लावपाची सुद्दां आमी इतलेच इनिशिएटीव घेतला आनी रिक्वेस्ट करता लोकांक जितले आमी एफर्ट्स घालता तितले तुमी सुद्दां एफर्ट्स घालपाचे। Environmental Day, the World Environmental Day, the Goa Naval Area Units have taken a massive plantation drive and throughout the naval base in the Goa we are undertaking plantation drive and also we are undertaking as with the association of the municipal corporation the clean ship drive onto this airport road which is leading towards the Mangur.
and it's always our endeavor to keep the city of Vasco da Gama clean.